रॅली जाली, सायलेंट रॅली जाली, याचान ते भुतानीच्या विशयाचेर खूब चर्चा जाता आनी ताका परमिशना पंचायतीन म्हाका कितें दिला ती रिवोक करून मागता. सो तूं पंचायत मेंबर म्हणून आतां कितें म्हणूंक सोदता हेजेर? पंचायत तुमकां खबर आसा, पंचायत बॉडी इज द लास्ट बॉडी. ओके, सगळे जे टेक्निकल आसूनी, बाकी सगळे टीसीपी आसूनी, पीडीए थिंगाचे पास जावन पंचायत खंयचेय फायल धाकल्या घराचे आसूनी, कसले सिंपल कंपाऊंड वॉल आसूनी, सगळे पीडीएचेन आनी टीसीपीचेन सँक्शन जावन येयल्ले पंचायत येईल आनी आमकां 30 days. एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असलना आमिली. आतां गिरीश बाब पिल्ल्यागेलो व्हिडिओ चयला थ्रू दॅट केंदील बाबा कडच्यान. सो कटसी द गोवन रिपोर्टर. आतां म्हाका सांगो गिरीश बाब तूं हें कितें उलयता म्हाका समजून मेळना. म्हजे सो मनीसूय कन्फ्यूज जाले तुगे तो व्हिडिओ चोवन. तूं एक फावटी सांगता तूं लोकां बराबर आहा, दुसऱ्या फावटी तूं कॉर्पोरेटा बराबर आहा. क्लियर डिफायन जाता. तूं इट लुक्स लायक तूं दोनी फावटी गिरीश लावपा भोंवता कितें रे. आतां तूं म्हणटा ती फायल सगळ्या पास जावन तुजे बरें येयली लास्ट. So last till you are the most powerful person. You are in command. You are the captain of this. The तुझ पर final verdict आता, and you think it is just like that, and you want to wash your hands, saying that it has come last to you. Coming last to you means you are the final authority for this. So कितेंय बरे वायट जालें तें तुवें accept करूं जाय. It is you who are responsible for this. लोकां दिशाभूल कोनाका गिरीश बाब. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. आनी आमकां 30 days टायमींग आसता, तेजे भितर आमकां ते फायल क्लियर करपाचें आसता. ओके, आनी कोण आनी गिरीश बाब तूं मरे आनी एक खबर उलयता. तूं पंचायत राज एकटा खबर सांगता. ते पंचायत राज एक्ट तुवें कितू पुसा वाचिला आनी वाचिला तें हांव नको. दॅट आय वील नॉट डिबेट. थिंग कांयच बी बरें उलयता तूं. बरें आहा. म्हाका एक दाखय. तूं म्हणटा दॅट यू हॅव टू क्लियर द फायल इन 30 days. सो आयदर तुका इंग्लीश समजना ओ तूं समजना जाल्ल्या भशेन एक्टींग करता. आनी 30 daysनी ती फायल क्लियर करप म्हणजे तुवें हायरकी सांगपड फायल येयली आई तेजे तुवें नोटीक बरोवपा जाय. इज इट ओके ऑर नॉट ओके. दॅट इज दॅट क्लियर. सो क्लियरा दोन भाग आहे. तुगे क्लियर पड्या ती कॉर्पोरेटाक येयली ओके. गडे कॉर्पोरेटाक म्हूण तुकडे ते मिनींग क्लियर इज इक्वल टू ओके आसतलें ओन्ली बिकॉज इट इज कॉर्पोरेट. नाजाल्यार म्हाका दाखय गिरीश बाब तूं जे पंचायत राज एक्ट उलयता कोणाकूय दाखय. म्हाका दाखय नाका. चल खंयचे सांगोळे लोकां दाखय. पंचायत राज एक्टा बरयलो आहा that file you have to clear by signing it as okay म्हणून. ओके करून जाय रे ती. गरज ना. तुका हांव एग्जाम्पल दिता. आमगेले मुगे नेबरींग विलेज पंचायत आहा वेली. थिंगाय एशको फायल येयल्ली वयर सावन. वेली सरपंचान ती फायल रिजेक्ट केल्या. नंबर 1. And you had another 2 options. ही फायल जेन्ना तूं जाण आसलो इट्स मोर देन 500 flats are coming in सांकवाळ पंचायत. You could have done 2 things. 1, you should have kept that file in abeyance. असनी पडनी तिका. आनी तूं सांगत ते परवा 30 days जाले मरे. 23 days तूं रावलो मरे आनी 7 दीस रावचो आसलो. लेट दॅट टायम लॅप्स. 30 दीस जाल म्हणटरीच by default that file would have been referred back to the BDO maybe. Number 2. And magir the owners of this project they would have appealed legally. So तितू कित जाता आसलें गिरीश बाब. तुवें तो डॉक्युमेंट सायन केलना मू. तुज्यान आज कॉलर वयर कोण सांगत जाताले लोकांक आपल्यानी सायन करूं ना म्हूण. ही फायल येदी व्हडली आयली आनी हांव गांवच्या बराबर आसलो म्हणून हांवें सायन करूंक ना. ही फायल आपल्यान रिटर्न धाडली. वाय हांव गांवच्या बराबर आहा म्हूण. पूण तोंडान तूं उलयता हांव गांवच्या बराबर आहा लोकां बराबर आहा आनी भितरल्या कॉर्पोरेटाचेर सायन कर फायल धाडले. सो हे तूं दिशाभूल करपाचें बंद कर. सगळे गोंयकार मरे
एंडी न्हू एंडे गोंयकार आख्खे संवसाराय हुशार आख्ख्या गोल्डाय गोंयकार तूं समजता गोंयकार एंडे बोंडे बरो हाडू फायल 30 दिसान क्लियर करपा जाय म्हूण तुवें क्लियर केली कोण सांगिल्लें तुका ती ओके कर म्हणून कायदा लोकांक समजाय आतां लोकांक सांग क्लियर म्हणून आपलो तें डेफिनेशन नाका आसलो म्हूण एक्सेप्ट कर चुकोल म्हूण सांग लोकां बरें यो आनी लोकांक सांग माफी माग त्या लोकां कडेन तुवें जाण जाणें सगळें कर्तूब केलें म्हूण हे आमच्या गोंयचे सांकवाळे लोकांक तुवें गोळार काडल्याय यू पुट देम इनटू डीप शीट आनी आतां वॉश आवट कोता कांयच्या काय सांगत नाका तुगे तोंडांत मातशें उणी दवर तुवें पळय गिळां तें चोक जातलें ना जाल्यार टीसीपीचे सँक्शन जावन येयल्ले पंचायती येयले आनी आमकां 30 दिसांचे टायमींग आसता तेजे भितर आमकां ते फायल क्लियर करपाचें आसता ओके आनी कोण म्हणटा आमी 1 दिसान ते फायल दिला म्हणटा आमकां 21 days जाले ते फायल आमकां तेंच्यानी आमचे कडेन आमी ते लास्ट मोमेंटाचेर आमकां आमच्या मिटिंगेन घालून आमी दिले पण आमी टॅक्निकल न्हू हांव कितें म्हणटा गिरीश बाब तूं दुसरें म्हणटा आपूण टॅक्निकल न्हू म्हणटा तूं कोण टॅक्निकल इंजिनियर म्हणा एवरीथींग सरपंच नी नॉट डू तूं एरो सायट इन्स्पेक्शन कोना जाल्यार 500 फ्लॅट्सा फायल येता आनी तूं मातशें देखून सायट इन्स्पेक्शन करूं ना तो 10 meters रोड आसूं जाय म्हूण तो 6 meters रोड आसूं मागीर तुका खबर ना मरे यू शूड हॅव कॉल्ड इन फॉर एन एक्सपर्ट यू हॅव द पावर यू हॅव द ऑथॉरिटी यू हॅव द मनी एज अ पंचायत सरपंच यू कुड हॅव हायर्ड समबडी टू अंडरस्टँड दॅट instead of giving the file in 21 days तो रेस्ट 1 to 20 days ती फायल कोणे भितर लिपोन आसलो आसतली कळ्ळें तुका दॅट आय एम नॉट शुअर दॅट द पंच मेंबर्स वील टेल यू दुसरें तूं म्हणटा टीसीपी रिवोक करूं लाय पीडीए रिवोक करूं लाय जाल्यार आपुणूय ती रिवोक कोता पीडीए पास कर म्हळ्यार तूं पास कोता पीडीए रिवोक कर म्हळ्यार तूं रिवोक कोता जाल्यार तूं कितें रबर स्टॅम्पू थिंगा आर यू द रबर स्टॅम्प ऑफ सांकवाळ पंचायत रबर स्टॅम्पा ते सरपंचाक कोणे लिवेर धाड आसतलो ओ ताका बसयलो आसतलो आनी डेप्युटी सरपंच यू आर द डिफॅक्टो नॉट ओन्ली द सरपंच यू आर द सुपर सरपंच म्हणजे तूं तांकां लोकांक दिशाभूल करता तूं लोकां बाराबो आहा म्हणजे तूं आतां टीसीपीचेर येता म्हणजे बॉल रोलिंग करीत रावपाचो आनी हे मॅरी गो रावंडान आमगेले सांकवाळे सगळे भाव भयण्यांनी तुज्या हाडल्या नाच घालपाच्यो फुगड्यो ज्यो मोवीन गुदीन पण फुगड्यो घाता त्यो फुगड्यो तुका जाय आमगे लोकांक नाचलेल्यो कितें उलयता तूं पंचायत रूल एक्ट काडून पळय चॅक करून पळय आनी पंचायतीचे पावर कितें ते चॅक करपा जाय लोकांक बेश्टे गिरीश बाब तो मरे पंचायत रूल एक्ट न्हू तो इट इज द पंचायत राज एक्ट 1994 तूं त्या पंचायत राज एक्टा कित म्हणटा नको पूण तूं सांकवाळे लोकांक पंचायत राज एक्ट कितो जाण जाव म्हूण तूं फर्स्ट यू लर्न वॉट दॅट एक्ट इज डिफायन्ड एज जे फायल आमकां येयला आमकां पास करपाचें बट सपोज आतां तुजें सपोज एक्झाम्पल तूं आतां तूं एक घर बांदता तुजे सगळे टीसीपी पीडीए तुगे पास जावन तुगे पीडीए तुगे दाखले कर पास जावन तुजें येयला आमच्या गिरीश बाब कितें उलयता तूं इंडिविज्युअल घरां खबरो यू आर कंपेरिंग विथ 500+ फ्लॅट्स सच मेगा प्रोजेक्ट्स आनी तेका तूं आमगे ते गांवची गरीब लोक ओ एक घर बांदूं येतो लोकांचें ती फायल आनी 5 फ्लॅट+ फायल ह्यो कंपेर करता तूं म्हणजे धाकल्यान घर पास करपाचें आनी 5 फ्लॅटां एक पोग्या प्रोजेक्ट पास करपाचो अशें कितें हुंय कितें उलोवप एनी सेन्स इन कंपेरिंग वन इंडिविज्युअल हाऊस विथ अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी विच इज दॅट ऑल्सो नॉट बिलॉंगिंग टू दॅट विलेज हुंय कितें कंपेरिंग करता तूं मरे घुसपल तूं कितले प्रोजेक्ट येयल्ले आमी आसतना पयले आसतलो तेन्ना आमी हांव आशिल्लो सरपंच कितले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाता ते कितें ऑब्जेक्शन हाडना गिरीश बाब तूं हांगा पळय उलयता न्हू तुज्या पयले व्हड व्हड प्रोजेक्ट येयल्ले म्हणून
हें तूं आतां वॉट अबाउट उलयता. म्हणजे तुज्या पयले सरपंचान 2 जाणां मर्डर केलो जाल्यार तुवें आनी 10 जाणां मर्डर करपाचे अशें. आनी देन यू से आपल्या पयले सरपंच आसलो तेणें मर्डर केले, सो आपल्यान गेल्या व्हडल्या जापचीत जाले. सो लुक्स लायक तूं गेले त्या दिसान मरे मिसींग आसलो. सो तेदोन तूं खंय जाल्यार क्रॅश कोर्स कोन्न येयलो आसतलो, बरी ट्युशन गेली आसतली, बरी डिक्टेशनाय गेली आसतली. आनी आतां तूं ती प्रमोद बाब सावंताली लँग्वेज उलयता. आपल्या पयलें करप्शन आहले, आपल्या पयलें गोंया लूट कोताले, ते भाशेन तीच लँग्वेज तूं आतां उलयता. तुज्या पयले प्रोजेक्ट केल्ले म्हाका दाखय हुंया रे सांगवाळे 500+ फ्लॅट्स खंयची लोकांनी आणि डेप्युटी म्हणून म्हाका फुल गांवाचे एक सरपंच डेप्युटी सरपंच म्हणून केल्ले. ते हिशोबान जेन्ना सरपंच आसना डेप्युटी म्हणून बसलो एक्टिंग सरपंच म्हणून काम केल्लें. पयलीं गिरीश बाब तुका मरे लोकांनी डेप्युटी सरपंच केलो ना. तुका डेप्युटी सरपंच केलो तो तुगे कोटेरी हे 7 जाण पळय हाय. आनी तितून 3-4 जाण तुगे आहाय आनी 3 जाणां ते भाड्या दवरले तुमी. आनी तुमी 7 जाण तुमकां जाय ते फोदोड जाताय पंचायतीन. सो 7 जाल म्हणल्यार मेजॉरिटी जालना तुगेली. सो आनी दुसरें म्हणल्यार ते डेप्युटी सरपंच आनी सरपंच म्हणून काय ना, यू आर द डिफॅक्टो सुपर सरपंच. गरज आहा तेदोन यू कम, तूं भितर स्वता काय ना न्हू. थोडा बेश्टे पचपचीत कितें काम आहा तेजो तुगे सरपंच शी कम्स इनटू एक्शन प्ले. मागीर आनी कोणी बरें व्हडलीच काम आहा म्हण तूं थोडे दीस मागीर आमको तकलीफेर धाडपाचो. मागीर तूं येता द डिफॅक्टो डेप्युटी सरपंच हू कॅन सायन एज अ सरपंच. कळ्ळें तुका. ह्यो सगल्यो गेम मरे गोंयकार जाणाय रे. सो नाव इट इज अप टू यू. द बॉल इज इन युअर कोर्ट. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.